आज बजेटाच्या प्रिपरेशनच्या मिटिंगेन TTAG आशिल्लें, APMC आशिल्लें, कॉपरेटीव डिपार्टमेंट्स आशिल्ले, कॉपरेटीव सेलाचे सगळे आशिल्ले, फायनान्स कमिशन 15 फायनान्स कमिशन जे आसा आमचें तें मेळपाक आयिल्लें. तांची वेगवेगळी सजेशन आनी हेजे डिस्कशन आशिल्लें. हॉटेलर्स यांच्या कडेन वेगवेगळे डिस्कशन आशिल्लें. TTAG किंवा कॉपरेटीव, APMC, गोवा बागायतदार हे सगळ्यांनी आपापली सजेशन्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, परत कॉपरेटीव आणि टुरिजम म्हणजे सगळ्या रिलेटेड दिल्या. तांची सजेशन्स घेतल्या. आम्ही सगळे आमचे मिनिस्टर्स आणि सगळे यांच्या कडल्यान म्हणजे ताजेर हाव टू रिजॉल्व दॅट इशू तांच्याय डिपार्टमेंटा कडल्यान मागयले. आमचे कन्सर्न मिनिस्टरांकूय आमी धाडून दिताले सो दॅट सगळे इश्यूज रिजॉल्व जावपाक जाय खातीर तांच्यो आयडियाज कितें रिजॉल्व करपाक तांची सजेशन्स मागयले आनी ऑन बेजीस ऑन दॅट ऑलरेडी द बजेट प्रिपरेशन सुरू जातलें. सो दॅट वेगवेगळ्यो गजाली त्या हातूंतल्यान ईज ऑफ डुईंग द बिजनस किंवा ईज ऑफ लिवींग जाका आमी म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्स हाजेर हांव सातत्यान उलयतां. तें करपा खातीर आमी मॅक्झिमम डिजिटलायजेशन्स कशें करप, ऑनलायन लोकां खातीर सर्विसीस कश्यो अवेलेबल करून दिवप ताजेर वर्कींग सुरवात केल्या. TTAGन कितें सजेशन्स दिला की रिलीफ दिवचे म्हणून टुरिजम सेक्टर कितें तें टुरिजम सेक्टर सद्याक लो पडला म्हणून कितें रिलीफ दिवचे बी म्हणून मागला तेंच्यांनी. तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे लोन्स आनी हे ते आहा तेजेरूय रिलीफ मागला. टॅक्सी इशू तेंचो कायमचो आसतात. ऑफकोर्स इशू जे तेजेरूय तेंच्यांनी सोल्युशन कितें तरी काडचें. ओके, ऑनलायन विजा, अरायवल ऑन विजा ताजेरूय तेंच्यांनी हें केलां. सो दॅट सेम सांगे कॉपरेटीव सेक्टरान कितें वेगळें सजेशन दिल्या. कॉपरेटीव सेक्टरान तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या. दॅट इज वी आर कमिंग अप विथ सोल्युशन्स. थँक्यू.